आम्ही ह्या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करतात. हे अधिवेशन 6 मार्च 2026 हे तारखेक सुरू जाल्लें. वट्ट 7 बसका जाल्यो आनी तातूंत 47 वरां आनी 12 मिनटांच्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या अधिवेशनात 538 तारांकीत प्रश्न आनी 2318 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2856 प्रश्नां खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 538 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 20 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 518 तारांकीत आनी 900 अतारांकीत प्रश्नांच्यो जापो सभागृहाच्या पटलार दवरल्यो. 1 तारांकीत आनी 1 अतारांकीत प्रश्न फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार धुकल्लो. कामकाज सल्लागार समितीचो दुसरो अहवाल 2026 सभागृहा मुखार मांडलो आनी तो मानून घेतलो. ह्या अधिवेशनात 14 शोक प्रस्ताव, 12 अभिनंदनाचे थाराव आयले. हे सभागृहान एकमतान मानून घेतले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 282 कागदपत्रां सभागृहा मुखार दवरली आनी 72 शुन्यकाळ उल्लेख आनी 10 लक्षवेधी सूचना सभागृहा मुखार चर्चेक आयल्यो. 9 आनी 10 मार्च 2026 ह्या दिसांनी 2026-2027 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते चर्चेक जाप दिली. 2026-27 वर्सां खातीरच्यो अनुदान मागण्यो आनी तांचे खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहा मुखार मांडल्यो. 13 मार्च 2026 दिसा मेरेन चलिल्ले चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानाक घालून त्यो सभागृहांत नाकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून मानून घेतल्यो. आनी 16 मार्च 2026 दिसा 19 अनुदान मागण्यो मांडून मतदानाक घालून मानून घेतल्यो. गोंय विधेयक 2026 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पातले संदर्भातले विधेयक सभागृहांत सादर करून मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2025-26 तिसरो बॅच सभागृहा मुखार मांडल्यो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो मानून घेतल्यो. त्यांच्या अनुषंगान गोंय विनियोग विधेयक 2026 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत मानून घेतले. सभागृहांत मानून घेतिल्ले 10 विधेयकांक मानाधिक राज्यपालांनी मंजुरी दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडले. मान्य वांगड्यां कडल्यान खाजगी प्रस्ताव आयले. प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानाक घालून वांगड्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 2 प्रस्ताव फाटीं घेतले. 7 दीस चलिल्लें हें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे मानाधिक नेते डॉ. प्रमोद सावंत, मानाधिक विरोधी पक्ष फुडारी श्री युरी आलेमांव, मानाधिक उपसभापती श्री जोसुआ डिसोजा हांचो खूब मोलाचो वांटो आशिल्लो म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, हेर सगळे मानाधिक आमदार, सहकारी हांचे सहकार्य खूब मोलाचें थारलें.